ही चूक जावन आसा आनी हे चूक कित्याक जावन आसा म्हणलें आमी समजूंचे खातीर उत्पत्ती पुस्तक अध्याय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, काजार एक साक्रामेंत. काजार कित्याक मोडूंक जायना वा काजारी साक्रामेंतांत डिवोर्स कित्याक आडवरला आनी ह्या सगळ्या सवालाक जबाब दिवंक हांव तुमचे मुखार हे डिवोर्सा विशयांत वा वेगळाचारा विशयांत एक विवरण दिवच्याक प्रयत्न करता. मार्कास वांचेल अध्याय 10 1 आनी 16 थंयसर आमी पळयता फारिसेव जेजू लागीं एक सवाल घेवन ते येतात. एकल्यान आपल्या बायलेक सोडयत वे आनी जेजू तांचे सवाल पारखून तांकां जोगती जबाब दिवंक प्रयत्न करता आनी परतून ते जेजूक म्हणटात, मोइशेन आमकां सोडचीट बरयन बायलेक सोडूंक रजा दिला म्हणलेले उल्लेख ते करतात. आनी जेजू तांकां परतून विधिवरण पुस्तक अध्याय 24 वाक्य 1 सून 4 तांकां उल्लेख करून तो म्हणटा, थंयसर मोइशेन तांकां सोडचीट दिवंक वा रजा दिवंक सांगले कारण तांच्या दारूण काळजा पासून. आनी हांगासर आमी पळयता थोड्यो संगत्यो. थंयसर जेजू लग्नाचो साक्रामेंत उखलून धरता, पूण त्या टायमार थंयसर 3 इस्कॉलां वा स्कूल्स आसलीं आनी हे 3 स्कुलां डिवोर्सा विशयांत वा काजाराच्या वेगळाचारा विशयांत ते शिकोवन दिवन आसले. आनी पयलें स्कूल जावन आसलें शमाय आनी हे स्कुलाचे प्रतिपादक वा शिकोवणदार म्हणटा आसले, जर एका स्त्रीन आपल्या दादल्याक अविधेय जाल्यार ह्या अविधेयेच्या ग्रावंडाचेर ह्या दादल्यान तिका सोडचीट दिवेत म्हूण. आनी एक स्कूल आसलें हिलेल आनी हे स्कुलाचे शिकोवणदार म्हणटा आसले, एका स्त्रीन जावं दी जेवण रांदतना करपयलें, जावं ती स्त्री व्हडल्यान उलयता, जावं दी इतर शुल्लक कारणां खातीर एका दादल्यान तिका सोडचीत वा डिवोर्स दिवेत म्हूण ते शिकयत आसले. आनी तिसरें स्कूल जावन आसलें अकिबा आनी हे स्कुलाचे शिकोवणदार म्हणटा आसले, सपोज त्या दादल्याक ह्या स्त्रीयेंत हांव दुसरी स्त्री वा चेडूं बरें दिसल्यार ह्या आपल्या पयले बायलेक सोडून ताणें दुसऱ्या बायलेक वा चेडवा लागीं काजर जावेत वा सोडचीत पयल्या बायलेक दिवेक म्हूण ते शिकयत आसले. आनी हे सगळे चिंतप घेवन हे जेजू लागीं येतात आनी जेजू ह्या खंयच्या स्कुलाचे शिकोवन तो आयकना वा तातूंत तो वळख जायना, पूण जेजू डायरेक्टली तांकां उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 27 आनी मुखार तो म्हणटा, देवान रचत आसतना दादलो आनी स्त्रीकन रचले. आनी मुंदरून तो म्हणटा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 24 आनी मुखार, दादलो आनी स्त्री आपले घर सांडतली आनी एकामेकाक ती एकवटतली, ती दोगांय एकच जातली. आनी तो म्हणटा, सुरवेक देवान मनशाक रचत आसतना दादलो आनी स्त्रीकन रचलें आनी हें देवाचें योजन जावन आसा, देखून देवान कितें जोडलां तें मनशान मोडिनाय. आनी तिसऱ्या अंतर आमी पळयता थंयसर 2 उतरां उलयलात वा उल्लेख केलात वा वापरलात. आमी कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 7, मार्कास वांचेल अध्याय 10 1 आनी 11, लुकास वांचेल अध्याय 16 वाक्य 18 आनी मातिवास वांचेल अध्याय 5 31 आनी 32 हयसर डिवोर्स वा वेगळाचार करूंक आडवारला. आमी डिवोर्स दिवंक जायना म्हणलेलो उल्लेख केला, पूण मातिवासो वांचेल उपरांत आमी ताच्या अध्याय 19 थंयसर पळयता, थंयसर डिवोर्सा विशयांत उल्लेख केल्ले आमी वाचता. कित्याक मातेव थंयसर 2 उतरां वापरता. आमी म्हणटा इंग्लिशान एक्सेप्शनल क्लॉज, आमी म्हणटा अप्रूप वाक्यांश. आनी ह्या वाक्ये ग्रीक उतरां ती 2 जावन आसली. पयलें जावन आसलें पोर्नेया आनी पोर्नेया म्हणल्यार जे कोण काजारा पयले वा काजर जायनात पूण काजारा विरोध पातक करतात, जावं दी कुडीचो एकवट आनी इतर, आनी हे असल्या विशयांत थंयसर तो उल्लेख करता. आनी दुसरें उतर जावन आसलें मोयकेया, जे काजर जाल्ले लोक थंयसर काजारा विरोध पातक करतात. आनी हांगासर आमी पळयता
मातीव पोरनिया म्हणलेलें उतर वापरता जे काजरा पयले जे कोण पातळ करतात हाच्या विशयान तो उल्लेख करता आनी म्हणून तो म्हणटा आमी हर एक परिस्थिती जाणा जावंक जाय आनी ह्या परिस्थितीक सरी जावन ह्या उतराचो वापर करून घेवन आमी निर्धार करूंक जाय. आनी तो म्हणटा एक पटी काजर जाल्या उपरांत तांच्या मदें कसले आमी म्हणटा अविधेयपणाचे चूक जाल्यार बी तें काजर मोडूंक जायना. आनी संक्षिप्त रितीन हांवें सांगचें जाल्यार काजर एक पटी घडल्या उपरांत तें मोडूंक जायना. आनी अशें मातीव आनी आयच्या वांजेलान विशेश रितीन जेजू फारिसेयांक जवाब म्हणटा तें देवान सोडलां तें मनशान मोडिनाय. देखून आज सबारांच्या आमच्या मतींत वा तकलेंत सवालां आसतात. काजर जाल्या उपरांत शुल्लक कारणां खातीर आमी डिवोर्साक अप्लाय करता वा डिवोर्स घेवच्या खातीर आमच्या इगर्ज मातेच्या वा सिव्हील कोर्टांची मेटां आमी सोडटा. देखून ही चूक जावन आसा आनी हे चूक कित्याक जावन आसा म्हळ्यार आमी समजूच्या खातीर उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1:27 आनी उपरांत 2:24 आमी वाचूंक जाय. कित्याक आदी जावनच देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री करून रचला तें देवाक सोडला मनशान मोडिनाय जावन. आमेन.